तिलारी कॅनलाचें काम चालू असल्या कारणान खुबश्या जाग्यान उदकाचो इफेक्ट जाला आणि तो उदकाचो इफेक्ट पर्वरीच्या खुबश्या भागांनी जाला आणि तो कितें इफेक्ट आसलो कितले एरियेन कितलो इफेक्ट जालो आणि त्या एरियान आतां कालच्यान जे तिलरीचें उदक सोडलां तो पर्वरीच्या खंयच्या खंयच्या एरियान केन्ना पावतलो हे जाणून घेवपा खातीर आमच्या वांगडा PWDचे इंजिनियर रायकर सर आहा तेंच्या कडसून जाणून घेवया. सर आतां उदक कालच्यान तिलरीसून सोडलें सो पर्वरीन आतां खंयचे खंयचे एरिया इफेक्ट जाले ते कितें सांगूं शकता तुमी? सी आमकां उदक जें चालू जालें पळय आतां तें अरावंड 850 चालू जालें आमकां ह्या WRDचो जो संप आसा पळय तो. आनी बेजिकली आतां अजून हे सगळो संप भरता म्हणल्यार आमकां कमीत कमी 10 तरी वरां जाय सामकी भरता म्हणल्यार. सद्या टर्बिडिटी खूब वाडलेली आसा जे उदकाची. सो आमकां मातशें रावचें पडटलें की टर्बिडिटी देंवपा खातीर. कित्याक टर्बिडिटी जें उदक आमकां रोखडेंच फिल्ट्रेशन करपाक आमचे सगळे प्लांटाचे सगळे चोक जाता फिल्टर्स बीन. सो वी हॅव टू वेट टील द मातशी टर्बिडिटी देंवपा खातीर. सो आमचो बेजिकली हो जो फिल्ट्रेशन प्लांट जो चालू जातलो पळय बेजिकली बाय वी कॅन से फाल्यां दनपार पर्यंत 12 ऑर 1 o'clock. टर्बिडिटी चड आसली जाल्यार मागीर तो आनीक मातसो दीस म्हणजे फुडें धुकलतलो. कित्याक टर्बिडिटीचें उदक परते लोकांक दिवप म्हणजे कित्याक ते लोक म्हणटा की तांबडें उदक आयलें म्हणटाले. सो आमी मातशें वेट करतले म्हणजे एटलिस्ट फाल्यां दनपार पर्यंत. टर्बिडिटी जर देंवली जाल्यार आमी वील स्टार्ट द प्लांट ऑपरेशन टुमॉरो मॉर्निंग म्हणजे टुमॉरो अरावंड 1 o'clock. सर खंयचे खंयचे मेजर एरिया जे इफेक्ट जाल्ले आनी प्रॉब्लेम फेस करचो पडलो आता मोस्ट म्हणजे वर्स्ट अफेक्टेड एरिया म्हणटा पळय ती पर्वरी कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणजे असं म्हणटा एक पुंडरीक नगर ती एरिया एक हाऊसिंग बोर्ड आणि एक विजयनगर म्हणून आसा थंय. दीस आर द मोस्ट अफेक्टेड एरिया इन पर्वरी कॉन्स्टिट्युन्सी. आणि आमकां म्हणजे म्हाका दोन लागता कॉन्स्टिट्युन्सी साले कॉन्स्टिट्युन्सी एज वेल पर्वरी कॉन्स्टिट्युन्सी. सावलिगांवची कॉन्स्टिट्युन्सी मोस्ट अफेक्टेड म्हणजे चड सामकीच अफेक्टेड ती रेज मागूस पंचायत एरिया, नेरूल पंचायत एरिया आणि थोडो पार्ट जो पिलेंचो प्लांट जो वयल्या पठाराचेर आसा पर्वरी पठाराचेर तो म्हणटा तो नियर गौतम हॉटेल. तेजो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया सामकी म्हणजे थंय आमी म्हणजे आमकां दिवपाक जावना उदक त्या एरियेन नेरूल आनी वेऱ्या एरिया म्हणटा सामको. तुम्ही पळोवंक शकता ही उदकाची ट्रिटमेंट आसा ती हांगासून स्टार्ट जाता. सर हेच्या बद्दल तुम्ही कितें सांगू शकता तर कशें कितें आतां ट्रिटमेंट कित्याक चडशें आमी उदक पळोवपाक गेल्यार जाल्यार तें मातशें मातये मीन्स हे मडी वॉटर मडी टायप water सो आसा. ते कशें कितें आतां आतां कशें आसा हे आमी अशें रावतले सेटलमेंट जावपा खातीर जे आतां हो सगळो डस्ट पार्टिकल कितें आसा सगळो इट वील ट्राय टू सेटल डावन. सो ताका मातसो टायम लागतलो सेटल बिकॉज जर आमी डायरेक्टली पंपिंग चालू करपाक गेले आमच्या फिल्ट्रेशन प्लांटान ताका शक्यता की चोक जावपाक शकता. तितून आनी परती बिगाड नाका. सो इट इज बेटर टू वेट फॉर एटलीस्ट फॉर सेटलमेंट जावपा खातीर. सो त्या खातीर रावतले आमी सेटलमेंट जावपा खातीर. सो अरावंड कितलो टायम वयता हेका? आतां हो सम जो आसा पळय तो अरावंड 5 मिनटाची हायट आसा. आतां ह्या टायमार पयलो जाल्यार आतां जाल्यार अरावंड 12 जाली. हाफ मिटर भरला टोटल 5 मिटर आसा. सो हो भरपा ती टोटल आनीक 10 तरी वरां वयतली. मागीर सेटल जावपा खातीर अजून टायम वतलो? हय मागीर सेटलमेंट सगळे रावतले आमी. सो सगळे फिल्ट्रेशन म्हणजे आतां आमकां कितें आसा आमचो प्लांट सद्या बंद आशिल्लो. ते फिल्टर जे आसा परते बॅकवॉश करपाक जाय ताका थोडो टायम वयतलो. त्या खातीर आमकां उदक जाय परते बॅकवॉश करपा खातीर. सो त्या खातीर आमी आमचे जो फूल फिल्ट्रेशन चालू जातलो म्हणटा तो अरावंड बाय 12 o'clock. बाय कॅन से टुमॉरो 12 o'clock. मागीर सगळ्यांक इफेक्टेड एरिया जे आसा आनी हय. ओवरऑल उदक overall पावपा कशें आसा, खातीर कितलो टायम आमी आसता? ऑल्टरनेट दिताले पण थोड्या लोकांक पावना. थोड्या लोकांक मान्य करता पण कितें आसा आमी जसो प्लांट चालू जालो की टुमॉरो आमचो फूल प्लांट चलता तो अरावंड 22 वरां चलता इन अ डे म्हणटा तसो 22 वरां. सो 22 वरां आमी सगळ्यांक मागीर तो जसो टायम जालो की सगळ्यांच्या एरियेन आमी चालू करतले उदक दिवपाक फाल्यांच्या 12च्या नंतर. फाल्यां 12 उपरांत पर्वरीन पण सगळ्यांक एकदाच लोकांक येवचें ना. सो इट वील स्टार्ट सायमल्टेनियसली सगळी एरिया जो आसा सप्लाय करपाक. मागीर फूल स्टार्ट जाल्या उपरांत केन्ना कशें कितें उदक? म्हाका हे सगळं ऑपरेशन सगळें सारकें जाग्यार बसता म्हणल्यार 2 दीस वयतले सारके 2 दीस वयतले. सगळ्यांक सारकें उदक सगळ्यांक जाता म्हणल्यार पडटा म्हणल्यार सगळ्यांक. आतां दितना उदक कशें कितले क्वॉन्टिटीन अशें आसतलें? क्वॉन्टिटी म्हणजे कशें आसा आमच्या सगळ्या स्टोरेज कॅपॅसिटी आसा सगळ्यो त्यो आमी भरता आनी मागीर सोडपाक रिलीज करता उदक आमकां. त्यो भरपाक आमकां कमीत कमी एक भरपाक म्हणल्यार 2-3 वरां लागता आमकां 2 वरां. सो त्या प्रमाणे आमी सगळें भरून उदक सप्लाय करतले मागीर आमी. पळोवपाक गेल्यार 2 दीस तरी वतले सगळे सेटल जावपाक सो एक उदक. 2 दीस वयतले सारकें सेटल जाता म्हणल्यार पर्वरीन सद्या हे प्लांटाचें उदक सगळें सारकें पावता म्हणल्यार 2-3 दीस वयतले सारकें सेटल जाता म्हणल्यार सारकें म्हणजे सारको रेग्युलर सप्लाय जावपा खातीर ऑल्टरनेट मारिल्लो सगळो रेग्युलर सप्लाय करपाक 2 दीस वयतले सारकें. तर हे असले PWDचे इंजिनियर रायकर सर त्यांच्यानी सांगला की तिलरीचे उदका खातीर कोणा कोणाक इफेक्ट जाला ते उदक जे मडी वॉटर तुमकां दिसता ते सेटल जावपा खातीर भरपा खातीर आनी फूल ट्रिटमेंट जावपा खातीर अरावंड फाल्यांचो एक दीस फाल्यां 12 उपरांत ते उदक सप्लाय करपाक स्टार्ट करतले आनी ऑल ओवर पोर्वरीम एरिया आनी सालिगांव एरिया जी लागता तांकां उदक पावपा खातीर एटलीस्ट 2 दीस तरी वतले. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर वांगडा हांव चेतन गवस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.